विसा उपरांत तुमकां येवकार. रेड कार्पेटावेली इफ्फी अंदू लोकांक पळोवपाकूच मेळूंक ना. पयले 3 दीस फकत 4 फिल्मांतले कलाकार रेड कार्पेटावेल्यान गेले. बाकीच्या दिसांनी रेड कार्पेट कार्यावळ जालीच ना. व्हडले व्हडले स्टारूय इफ्फीक आयले नात. इफ्फीक आयिल्ले प्रतिनिधी, सेक्युरिटी आनी CRPFचे जवानूच ह्या कार्पेटीवेल्यान यो वच करताले अशें सगळे उलयतात. 42वी इफ्फी गोंयांत जावपी 8वी इफ्फी आशिल्ली. वर्सां वतात तशी इफ्फीची मजा कमी जायत चल्ल्या. कार्यावळी कमी जायत चल्ल्यात. सुरवात बरी जाली. शाहरुख खानान इफ्फीचें उक्तावण केलें आनी माधुरी दीक्षित नेनेन शॉर्ट फिल्म सेंटराचें उक्तावण केलें. त्या उपरांत कांयच ना. इफ्फीक सगळ्यांच्यो नदरो आसतात त्यो रेड कार्पेटीचेर. मात ह्या वर्सा रेड कार्पेटीवेल्यो कार्यावळी सारक्यो जाल्योच ना आनी लोकांची सामकी निराशा जाली. फ्रिडा पिंटो, शाहरुख खान, ओ मारिया अश्यो 2-4 रेड कार्पेटीवेल्यो कार्यावळी जाल्यो. बाकीचे दीस रेड कार्पेट जालीच ना. दर वर्सा रेड कार्पेटीचेर चलपी स्टारांचे फोटो घेवपी छायापत्रकार राज तिलक नायकूय ह्या वर्सा निर्शेलो. इफ्फीचो एक मेन भाग म्हणजे रेड कार्पेट. ह्या वर्सा जर पयलें रेड कार्पेट सारकें डेझर्टेड म्हणजे सारकी निराशा जाल्या. फक्त म्हाका दिसता फ्रिडा पिंटो आनी एक शाहरुख खान दॅट वॉज ड्युरींग इनॉग्रल सेरेमनी आनी मदीं म्हाका आनी कांय चड हे मे बी पद्मिनी कोल्हापुरे मदीं ओके. सो म्हणजे सारकी निराशा जाल्या. म्हाका फक्त ते दिसा गेलो हांव रेड कार्पेट कितें आसा म्हणून सांगता पळय जाल्यार तें कॅन्सल जालें कितें आसलें पळय तें आनी आय कूड सी ओन्ली CRPF जवान वॉकिंग रेड कार्पेट. आय मीन दॅट वॉज रियली फनी सामकें सारकें सारकी निराशा जाली आमची अबावट. इफ्फीक नामनेचे स्टार्स येवपाक सोदिनात. इफ्फीक अशा पावंड्यार पावोवपाक जाय की मोठमोठे स्टार्स आपुणूच इफ्फीत येतले अशें नामनेचे सिने निर्माते विधू विनोद चोप्रा म्हणटा. इफ्फीचो दर्जो आनिकूय सुदारपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. जाल्यार इफ्फीचे संचालक शंकर मोहन वेगळेंच उलयता. आसा त्यो मूलभूत सुविधा पळयल्यार आमी करतात तें खूब जालें अशें शंकर मोहन म्हणटा. We have sufficient number of people here. I don't know if you are recognizing the kind of people who are there from the Indian film industry. Probably you are looking at glamour. Probably you are looking at recognizable faces. There are several new talents that are here in Goa. Presently, with the kind of infrastructure that we are having, I think we are touching optimum. So, we have very strong participation from film people and from the various film industries in India. And B, I think we are touching optimum with this kind of infrastructure here. इफ्फीची रेड कार्पेट अंदू अशी ओशाड पडल्या. रेड कार्पेटीचें म्हत्व इल्लें कमी जायत चल्लां. हें अशें चलत रावलें जाल्यार एक दीस गोंयकारांतल्या मनांतल्यान इफ्फीची उमेद ना नपयत जातली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सनी नार्वेकर वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. कर्मचाऱ्यांक कसलीच नोटीस दिनासतना तिळामळ शेल्डेच्या एटलांटीक स्पिनिंग मिलाच्या वेवस्थापनान बिरेस्तारा रातीं अचकीत मिल बंद केलें. 43 कामगारांचेर आतां उपाशी पडपाची पाळी आयल्या. मजूर कायद्या प्रमाण कामगारांक तांचे हक्क मेळपाक जाय अशी मागणी कामगारांनी केल्या. 1988 सावन हे कामगार शेल्ड्याच्या एटलांटीक स्पिनिंग मिलात काम करतात. 43 कर्मचाऱ्यांत 20 कायम कर्मचारी आसात. कंपनीच्या वेवस्थापनान कर्मचाऱ्यांक कांयच सांगनासतना बिरेस्तारा रातीं अचकीत मिल बंद करपाची नोटीस दारार मारली. अशें अचकीत मिल बंद जाल्ल्यान कर्मचारी सामके काचाबूल जाल्यात. वर्षे आमी काम करताले आनी सडनली पात्रां आतां बंद करता काय आमगे जनरल मॅनेजर बंद करता हेच आमकां खबर ना अजून बी. पण रात्री भितर ते नोटीस लायता आमकां इन्फॉर्म ना कांय ना आनी कुणाकच सांगो ना तेणे. तो बंद करता जाल्यार करूं पण आमगे पळय कितें सेटलमेंट करपाचें एज पर गव्हर्मेंट रुलान तेणे ते दिवचें आनी बंद करूचें. पण आमगी सर्वीस बी तेच्या वयर दिवची. कर्मचाऱ्यांक कंपनी बंद जातरीच हक्काचे जे कितें मेळपाक जाय तेचे खातीर झगडटले अशें सुप्रिया गांवस म्हणटा. जो पर्यंत आमची कितें सगळी मागणी जर पूर्ण करना तो पर्यंत तेणी लॉक मारपाक जायना. आमी येवनूच बसून रावतली. आमी तेणें कांय विचारलें ना आनी आमकां नोटीस बी घ्या म्हणली ना. अचानक नोटीस कोणाक कांय विचारनासतना मारलें म्हणून आमी आज हांगा रावल्या. कंपनीचो सरवेवस्थापक अरविंद यादवान कंपनी बंद करपाचो आदेश दिला अशें कंपनीचो अधिकारी दयानंद पाटीलान सांगलें. 25 तारखेर कंपनी थकबाकी दिवपाचो प्रस्ताव कामगारां मुखार दवरपाची आसा अशें दयानंद पाटलान सांगलें. सरकारचं काय तर त्यांनी 25 पर्यंत सांगितलंय. 25 तारखेपर्यंत हिसाब घ्या म्हणून त्यांनी. तुम्ही द्या ना मला. देतो म्हणून सांगितलंच ना. ते कसा देणार ते आता ऍक्च्युली त्यांच्याशी बोललेलो आहे आम्ही की तुम्ही आपल्याला एक सांगा त्यांना कसं देणार काय करणार ते सांगा तर त्यांच्याशी आम्ही तसं बोलू शकतो वर्कर्सशी. शेल्ड्याच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. मयेगांव कस्टोडियन कायद्यांतल्यान एका दिसा भितर मुक्त करप शक्य ना अशें म्हणत मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ह्या प्रस्नाचेर कानार केस काडल्यात. कायदो आयोगान तयार केल्ल्या मये कायद्याचो अभ्यास चालू आसा अशें म्हणत चड कितेंय उलोवपाक तांणी न्हयकार दिलो.
मयेचो प्रश्न गोंय मुक्ती दिसा पयलीं सोडोवचो म्हूण मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन 1 डिसेंबराच्यान पणजे उपास चालू केला. मये गांवचो प्रश्न सुटाव करचो म्हूण खासा वटहुकूम काडची अशी तांची मागणी आसा. 19 डिसेंबरा पयलीं अध्यादेश काडलो ना जाल्यार बेमुजत उपास करपाची शिटकावणी समितीन दिल्या. गोंय मुक्तीच्या भांगरा वर्सा मयेचो प्रश्न सुटचो अशी मयेच्या लोकांची मागणी आसा. फाटलीं 50 वर्सां मयेकार ह्या विशयाचेर झगडत आसात. कायदा आयोगान खासा बिल तयार करून दिला. सध्या अभ्यास चालू आहा इतलेंच मुख्यमंत्री म्हणटात. मी काय सांगा, जे प्रश्न इतकी वर्षे सुटले नाहीत ते प्रश्न उद्या सोडवा म्हटलं तर मला शक्य नाही, पण आमचा प्रयत्न आहे. मी त्यांना सांगितलं की प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. आजपर्यंत प्रोसेस स्टार्ट झाला नव्हता. आज काहीतरी एक प्रोसेस चालू केलं आहे. म्हणजे लॉ कमिशनने पण एक रिपोर्ट दिला आहे. सभापतीनं पण काहीतरी सजेशन्स केलेले आहे. त्याच्यावर पण लॉ डिपार्टमेंट विचार करतो आहे. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका पळयल्यार मये प्रश्नाचेर सरकार गंभीर आसा अशें दिसना. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यानी काल जो स्टेटमेंट केलेलो आसा तो स्टेटमेंट आमी खोडून काडटा. आमी फक्त सरकारच्या धोरणाची वाट पळयतात. आमी सरकाराक 19 डिसेंबर दिल्लो आसा. 19 डिसेंबरा पयलीं जर सरकारान जी आमी मागणी केलेली आसा ती मागणेक धरून जर कायदो केलो ना जाल्यार मयाची भूमी जी आसा ती मयेकार स्वतंत्र करतले. त्या खातीर सगळी यंत्रणा आमी मयान सज्ज दवरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. गोंय मुक्ती भांगरा उत्सवा निमतान गोंय सरकारान मुरगांव पालिकेक दिल्लो 3 कोटी 20 लाखांचो चेक उपनगराध्यक्ष शरद चोपडेकारान वेगळें खातें उगडून बँकेन घातिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला. उपनगराध्यक्षाच्या ह्या कर्तुबाचेर नगरसेवक आनी लोकांनी खर टिका केल्या. गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवा निमतान गोंय सरकारान मुरगांव पालिकेक 3 कोटी 20 लाखांचें खासा अनुदान दिलां. उपनगराध्यक्ष शरद चोपडेकारान IDBI बँकेत नवें खातें उगडून हो चेक घातिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला. पालिका बसकेत ह्या प्रस्नाचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. गोविंद मांद्रेकारान माहिती हक्क कायद्या खाला ही गजाल उक्ताडार हाडली. ह्यो जो अकाउंटान गेला तो IDBI आनी तेजे बरयल्लो आसा 4 तारखेक अकाउंट ओपन केला आनी 1/11 की FD केला म्हणून. हे कोणाच्या हेच्या खातीर केला खबर ना. आनी इतलो इंट्रस्ट जो आसा म्युनिसिपालिटीचो कोण फारीक करतलो. ह्या चेका संबंधी जाणा जावन घेवपा खातीर नगराध्यक्ष सारिका पालकाराक विचारलें तेन्ना तिणें अशी जाप दिली. BCPन तो IDBI बँकेन डिपॉझिट केल्लो आसा अशी म्हाका खबर कळ्ळी आसा. म्युनिसिपालिटीचे अकाउंट IDBI आसा काय ना जाल्यार तो आउट एंड आउट त्याने नवो अकाउंट ओपन करून डिपॉझिट केला. IDBI बँकेन अकाउंट म्हणजे तेणे अकाउंटंटाकडसून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या प्रमाणे आउट एंड आउटूच केला न्ही तो. IDBI बँकेत नवें खातें उगडिल्ल्यान चूक जाल्ली, मात पालिका बसकेत थाराव घेवन चूक सुदारल्या अशें मुखेल अधिकारी एल्विस गोमिशान सांगले. अशे प्रकार घडप बरें न्हय अशें मत नगरसेवक तारा केरकारान उक्तायले. म्युनिसिपल जे खातें जें आसा बँकेन त्या हितून तो डिपॉझिट जावंक ना आनीक डायरेक्टली IDBI बँकेन डिपॉझिट जालो. प्रोसिजरली चूक घडली पूण मागीर रोखडेच तेजें रेजोल्युशन घेवन ती रेग्युलरायज केली चूक आनीक आतां सद्याक तो अकाउंट IDBI ओपन जाल्लो आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव.